आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. खूब दिसांनी मेळ्ळे आमी. सेव म्हादई सेव टायगर ह्याच्या निमित्तान आमी हांगा आख्खे गोंय भोंवले टायगर रिजर्व करपा खातीर आनी हायकोर्टान आमकां तेची पावती दिली. क्लाउड आल्वारीस आमचो गोवा फावंडेशन हे गेल्ले हायकोर्टान आनी आमचो विजय पताका जाल्ली आसा. पण काही कारणास्तव ती उरलेली आसा. आयचो हांव सगळ्यांत पयलीं ते रिधिमा पांडे धोड आनी कामत हेंच्यांनी आयज रॅली दवरल्या. रॅली म्हणजे तेंच्यांनी रॅली हेच्या खातीर दवरली की डायवर्शन नाका म्हणून. खरो म्हटल्यार आमी गोंय उठोवंक जाय आसलें. प्रत्येक गोंयकार उठपाची गरज जावन आसली म्हादई खातीर की आमकां म्हादई जाय. फक्त आवय आवय म्हणून चलची ना तर कृती करपाक जाय. ती आयज कृती खरें म्हटल्यार बेळगांवच्या लोकांनी दाखोवन दिले की आमकां डायवर्जन नाका म्हणून. कुणकुंबीचे लोक सुद्दां तयारीत आसा. खानापूरचे थोडे लोक तयारीन आसा की आमकां डायवर्जन नाका, आमकां उदक जाय म्हादईचें. जे नॅचरल फ्लो जाल्लो आसा तेज्या खातीर आमकां ती म्हादई जाय असो तेंचो निर्णय आसलो. पण आमी 46% गोंयचे म्हादईचेर जिवाचेर आसा. आयज जो काजिनो म्हणटा तो सुद्दां आमच्या म्हादईचेर आसा. खरें म्हटल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी इंडस्ट्री लोकांनी उठपाची गरज जावन आसा. पण खंय तरी आमकां स्वार्थ आसा. आमकां नोकरी जाय, आमकां गोवा गव्हर्मेंटाचे बरेपण जाय ह्या खातीर आमी खंय तरी फाटीं उरलेले आसा. म्हणून आयज आमचो जमाव जायना. कर्नाटकान प्रत्येक काँग्रेस बीजेपी खंयची पार्टी जावं ती एकठांय जाता म्हादई खातीर. तांकां 20 नदी आसा, आमकां एकूच नदी आसा ती म्हणजे म्हादय. जी म्हादय आमच्या खातीर जिवनदायिनी जावन आसा. तीच जर गेली जाल्यार आमचें कितें उरतलें अस्तित्व हो प्रश्न जेन्ना पडटा तेन्ना राजन केरकर, निर्मला ताई हे उठले आनी आयज खंय तरी आमकां म्हादय उरलेली आसा. आनी तुमी प्रेस मिडिया आसा म्हणून आयज म्हादय उरलेली आसा. गव्हर्मेंट फक्त राजकारण करून तापयता. जेणे करून 28 थंय आसा खासदार आनी हांगा 2च खासदार आसा. हे जी तुलना करता ती खंय तरी आमकां म्हारग पडटली अशें आमकां दिसलेलें आसा. आयज जेन्ना ही रॅली जाता बेळगांव सारक्या ठिकाणान खरोखरच तेंचें अभिनंदन करपाचे पात्र आसा ते. आनी आमी कितें करता आमी सुशेगाद रावल्ले आसा. जेन्ना आमी टायगरा खातीर भोंवले तेन्ना टायगर रिजर्व जावं म्हणून आमी सगळ्यांक सांगताले. पण काही सरपंच सांगताले ना रे बाबा, सीएम आमकां पळयता, मिनिस्टर पळयता, आमदार पळयता, आमी कशें दिवंक शकतले. आमकां म्हादय जाय. केरकर भाई जे कितें करता ते आमच्या खातीर करता, फुडल्या पिडये खातीर करता. पण खंय तरी आमी दबलेल्या आवाजान आसा आनी हें दिसता कारण आमी भिवून रावता. लोकशाही म्हणजे एक उलोवपाची एक आमकां एक्सप्रेशन दिल्लें आसा, जे कॉन्स्टिट्युशन आमकां दिल्लें आसा त्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमी उलोवपाची गरज जावन आसा. पण खंय तरी आमी फाटीं उरलेले आसा. आयज जेन्ना आमी म्हादईचो विचार करता तेन्ना म्हादई जाय म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना खंय तरी आमचो स्वार्थ आड येता. आनी ह्या खातीरूच म्हादईचो जो विशय आहा तो खंय तरी तुंबलेलो आसा. तो आमकां वयर काडपाक जावो. आयज आमकां दिरेत आसा की बेळगांवचे जेन्ना उठ्ठा आमकां नाका डायवर्जन. खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान हेचो विचार करपाक जाय आसलो. गव्हर्मेंटान समजोंक जाय आसलें आयज जर बेळगांवचे लोक उठ्ठा जाल्यार गोंयचे लोक आनी गोंयचें सरकार कित्याक उठना. खास करून कित्याक उठना. जेन्ना हायकोर्टान आमकां टायगर रिजर्व करपा खातीर दिल्लो आसा तर कित्याक टायगर रिजर्व जायना. आयज जर पयले थापाट म्हणजे ते मारले ते बदामीचेर. कारण जेन्ना आमी व्हिडिओ काडले, 2 व्हिडिओ काडले आमी आनी बदामीन हद्दपार करा ह्या कर्नाटकाक धाडा. कारण तो एक म्हणटा तो भ्रश्टाचाराचो आनी गुप्त हेर, संशयीत गुप्त हेर तो जावन आसा. तो सगळी म्हायती म्हणटा तो एक प्रल्हाद जोशी म्हणून जो आसा तेका दितालो. आनी हो प्रल्हाद जोशी प्रत्येक ठिकाणी आमचें नाक खुपसितालो. पण आयज हांव शाबासकी दिता कितें जावं गव्हर्मेंटान ताका एक्सटेंशन दिवंक ना. आमच्या काही जाणांचे आयकलें तेंच्यांनी आनी गव्हर्मेंटान दिवंक ना. ह्या खातीर हांव प्रमोद सरकाराक हांव काँग्रेसीन म्हणटा अभिनंदन करता तेजें. कारण आयज बदामी सारको मनीस आमचे निवळ फकाणां जाताली. कारण हो कर्नाटकाचो मनीस आमकां खंयतरूच आमकां पावनासलो. हो प्रत्येक ठिकाणी आपले सगळे गुप्त कितें आहा तितलें सगळें सांगतालो आनी आमची 3 वर्सां आमची पाड घातली दवरली. आयज दयानंद कोण तो आमचो सुर्लकर, ज्ञानेश्वर सुर्लकर हो आयज चीफ इंजिनियर जाल्लो आसा. हांव चीफ इंजिनियराक सांगूंक सोदता तुमच्या नांवानूच ज्ञानेश्वर आसा. संत ज्ञानेश्वरान ज्ञानेश्वरी बरयली. संत ज्ञानेश्वरान रेड्याच्या तोंडांसून वेद गायले. आयज आमकां म्हादईचो विशय फक्त बरोवपाचो ना तर कृती करपाचे आसा. आयज तुम्ही सरकार जेन्ना म्हणटा तोंडांसून आपली आवय 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 फक्त आवय आवय म्हणून जावची ना तर कृती करपाक जाय. पयल्या सुवातीर म्हणटा तो टायगर रिजर्व करपाची गोष्ट आसा. जशी बदामीक तुम्ही धांवडल्या तशी आयज खरें म्हटल्यार टायगर रिजर्व करून आयज गव्हर्मेंटान
आयज म्हादई खंय तरी दवरपाची गरज जावन आसा. ही कळकळीची विनंती आसा प्रमोद सावंताक, कारण ते म्हणटा आपलो 6 वर्सां जाल्ली आसा ह्या कारकिर्दीत. तुम्ही चीफ मिनिस्टर जाले 6 वर्सां, तुमचें अभिनंदन, पण त्याच्या खातीर तुम्ही काम कितें केलां हे दुसरी गोष्ट येता. आयज खरें म्हटल्यार म्हादई दवरपा खातीर तुम्ही खरें म्हणटा टायगर रिजर्व करपाचे. आयज जवळ जवळ 7-8 करोड तुम्ही मोडले. कोणा खातीर? तुम्ही कोणाचो गव्हर्मेंट? ह्या गोंयकारांचो गव्हर्मेंट काय कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट? हो खंयचो न्याय जावन आसा? फक्त टायगर ना म्हणून आमचो विश्वजीत बाब सांगता, तेणें दोळे उगडून पळोवपाचे. आयज टायगर खंय पावल्ले आसा? आयज गोंयच्या वाठारांनी टायगर पावल्ले आसा, बिबटे पावल्ले आसा. हे कित्या खातीर? हत्ती पावल्ले आसा. आयज हत्तींचे कितें तळमळ जाल्ली आसा ती म्हादईच्या खोऱ्यान वचून पळयात. आमी तुमकां कांय मागना. आमी म्हणटा जो कॉरिडॉर आसा, टायगराचो जो कॉरिडॉर आसा आनी तो अम्ब्रेला स्पेसीस आसा बायोडायवर्सिटीचो, तेजें तुमी काम करात, तेका रिजर्व करात, तेजी जागा तेका दियात. नाल्यार हो टायगर आमची जागा हाडयतलो आनी तेन्ना कळटलें की सरकारान आमचें कितें केलां तें. 6 वर्सां तुमी शासन केलें, पण 6 वर्सांनी म्हाका दिसता हें शासन खंय तरी तुमचें तुमरत याद जाल्लें आसा. खरें म्हटल्यार आयज गव्हर्मेंटान विचार करपाक जावो की आयज म्हणटा ते कितें करपाक जाय. आयज हो टायगर रिजर्व जालो जाल्यार आमचो म्हादई उरतली, आमचो वेस्टर्न घाट्स उरतलो, आमचें पर्यावरण उरतलें आनी आमचे 46% गोंयचे लोक जे आसा ह्या म्हादईचेर जिवाचेर रावल्ले आसा ते उरतले. दुसरे खारें उदक येतात ते बंद जातले. अशें विविध कितें तरी आसा. खंय तरी NIO रिपोर्ट दिता की आमकां म्हणटा ते कांय गोंयकारांक कांय जावचेंच ना म्हणून. ही जी फटींगपणां आनी हो जो रिपोर्ट दिता तो खरें म्हटल्यार गोंयाच्या विरोधान दिल्लो आसा. हेजेर सुद्दां विचार करपाचो आसा. आयज राजन केरकार सारके मनीस आपले सगळे संवसार सोडटा आनी आपले ह्या म्हादई खातीर काम करता. तो आपल्या स्वताच्या कुटुंबा खातीर काम करिना, तर गोंयकारां खातीर काम करता, गोंय दवरपा खातीर करता, पर्यावरण दवरपा खातीर करता. कारण ह्या खातीर आमी तांकां तेंको दिवंक जाय. आमी कितले फावटी उलयता पण आमी आयकना. आमकां नोकऱ्यो जाय, आमकां आनी कितें जाय, हे जाय ते जाय. सरकार इतलो पण सरकार कांयच दिवचो ना. कारण सरकार हें डबल इंजीन जें आसा तें फटींगपणाचें इंजीन जावन आसा. हेजेर प्रत्येक गोश्टी विचार करपा सारकी गोश्ट जावन आसा. म्हणून हांव तळमळ्याची विनंती करता गोंयकारां खातीर, सगळे एकठांय जाया. खंयचीच पार्टी भेदभाव धरून जात धर्म धरू नका. उदक हे जाती धर्माचे खंयच्या पार्टीचे न्ही, तर हे उदक आमच्या सगळ्यांचें जावन आसा. त्याच्या खातीर लढत दिवपाची जावन आसा. आमठाण्याचो एक विशय आसा. आमठाण्यांचें ब्युटिफिकेशन करपा खातीर आनी तशें 2 गेटी घालपा खातीर जो 2023 16 कोटी एक्सपेंडिचर केलो आनी आयज 2025 35 कोटी करून दाखयता. हो खंयचो न्याय जावन आसा? अरे 16 कोटी खंय पावले आनी 35 कोटी खंय पावले? फक्त तुमी ब्युटिफिकेशनान आनी 2 गेटी घालपा खातीर करता काय कितें? हो प्रश्न म्हाका गोंयकारां कडसून विचारूंक सोदता हांव सरकारा कडेन. आमी हेजेर व्हिडिओ सुद्दां काडलेलो आसा. प्रत्येक गोश्टीचें आमी उलोवपाचें काय कितें? तुमचे डबल इंजीन खंय गेले? हांव इतलेंच सांगता, आमचो जो टॅक्स पेयरांचो पयसो आहा तो वेस्ट करूं नाकात. कारण आमचो पयसो हो आमचो जावन आसा, तो बरे भाशेन वापरात. आयज म्हाका सांगपाक गव्हर्मेंटाक दिसतालो, जर तर बेळगांवचे लोक उठ्ठा, आयज सरकार कित्याक न्हिदला काय कितें? हें हांव प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता. ताबडतोब जसो बदामीक तुमी काडलेलो आसा, कारण तुमची सगळी चाल ढकल खबर आसली आमकां. तुम्ही 31 तारखेनंतर 1 तारखेक ताका रुजू करता आसले तुमी, पण आमी जेन्ना बोवाळ केलो तेन्ना खंय तरी तो बदामीक काडलेले आसा. आयज टायगर रिजर्व करपाची गरज जावन आसा. टायगर रिजर्व करीत जाल्यारूच खरें आमच्या म्हादई उरतली, गोंय उरतलें आनी गोंयचें पर्यावरण उरतलें. ह्या खातीर काम करात. फुडली पिढी तुमकां जाप विचारतली, कित्याक तुमी हे टायगर रिजर्व कित्याक करूना, म्हादई कित्याक राखूंक ना ती. आयज सगळी कडेन बोवाळ जाल्लो आसा. म्हादई आयज जर पेडण्या सारकें आयज प्रत्येक गांवांनी बार्देसान उदक ना. ह्या उदकाचो प्रश्न आतांच जर सॉल्व जायना जाल्यार फुडें खंय सॉल्व जातलो हे विचार करपा सारकी गोश्ट आहा. आपले 6 वर्सां CM जालो, आपूण 10 वर्सां आमदार जालो म्हणून कांय जावपाचें ना. म्हाका इतलें सांगपाक दिसता तुमकां, तुमी सगळ्यांनी उठात. तुमकां आमी दिला लोकशाहीची, तुमच्या हातीन आमी दिल्लो आसा, ते तुमी सांबाळात आनी लोकशाही सांबाळात आनी म्हादई सांबाळात आनी गोंय सांबाळात. म्हजें नांव शंकर बोळजी. आयज आमी पळयता बेळगांव हांगासर एक भव्य रॅली आसा म्हादई निमित्तान. आनी म्हादई डायवर्जन करपाची न्हू म्हणून बेळगांव, खानापूर, मागीर बाकीचे जे गांव आहा, जे कणकुंबी बीन आहा, सगळे तेंचो डिमांड आहा की म्हादई डायवर्ट करपाची न्हू म्हणून. आतां जर कर्नाटकाचे लोक म्हणटा की म्हादई डायवर्ट करपाची न्हू म्हणून, जाल्यार आमी गोंयकार कित्याक वोगी रावले? हो एक प्रश्नचिन्ह. आयज आमी गोंयकार कित्याक वोगी रावले? आमी कित्याक न्हिदले? राजन केरकराच्या तकलेचेर दिवंक ना सगळें, राजन घाटीच्या तकलेचेर दिवंक ना.
विष्णू वाघाच्या तकलेचेर दिवंक नासलेले सगळे, निर्मला ताईच्या तकलेचेर दिवंक नासलेले सगळे, प्राजल साखरदांडेच्या तकलेचेर दिवंक नासले सगळे, कितें हेंच्याच तकलेचेर दिवंक ना म्हादई, ह्या मारियोनाचेर दिवंक नासलेली, शंकर पळजीचेर दिवंक ना, बाकीच्या एक्टिविस्टांचेर दिवंक ना, कितें हे सगळे कोणाचें कर्तव्य, आमचे गोंयकारांचें कर्तव्य. आमी जर भायर सरले जाल्यार ही म्हादई वाचतली. म्हादई तुमची काँग्रेस वाचोवची ना, म्हादई तुमची BJP वाचोवची ना, म्हादई खंयची पार्टी वाचोवची ना. म्हादई आमकां गोंयकार म्हणून भायर सरचे पडटले. जर परवरकारांक उदीक जाय जाल्यार आमकां भायर सरचे पडटले. हे आमचे 46% लोक आहा तांकां पिवपाचें उदीक जाय, आमकां भायर सरचे पडटले. पावस पडलो तरी पूण परवरकारांक उदीक ना, पावस पडलो तरी पूण म्हापशेकारांक उदीक ना, अंजुणकारांक उदीक ना. ही परिस्थिती आयची सत्य परिस्थिती. आनी आमी जॉब मेळटलो, धंदो मेळटलो, राजकारण्यांक भिवन आमी घरान उगी आसा. कितें आयज काळाची गरज आहा जाणे एका गोंयकारान उलोवपाची. आयज कर्नाटकाचेच लोक तेंच्या सरकारा विरुद्ध उलोवपाक लागले. खऱ्या अर्थान जेन्ना काँग्रेसीचो सरकार जालो कर्नाटकांत तेन्ना हे आमचे जे काँग्रेसीचे हांगासले लोक आहा तेंच्यांनी वचोन थंयसर त्या सरकारा वांगडा मध्यस्थी करून उलोवंक जाय आसलें, मेमोरंडम सबमीट करपाक जाय आसलें, सांगपाक जाय आसलें की बाबा आमी बसून म्हादईचो प्रश्न सॉल्व करया. ही BJP सक्षम ना म्हणून. भारतीय जनता पार्टीचे सेंटराचे लिडर येतात आनी डायरेक्ट स्टेटमेंट करतात इलेक्शनाच्या टायमाचेर की म्हादई आमी कर्नाटकाक दितले म्हणून. दॅट मिन्स भारतीय जनता पार्टी मनस्थिती नात, तेंची मनस्थिती ना म्हादई वाचोवपाची. ते फक्त कोर्टान आसा. कोर्टान आतां कितलेशे कोटी मोडले खंय, 7 कोटी काय 8 कोटी मोडले खंय. कोणाचे पयशे? कोणाचे पयशे? तुमचे आमचे पयशे. आनी आमी घरान बसून पेपर वाचतात, न्यूज पळयतात, कितें टायमपास करतात. आयज काळाची गरज आसा. आयज जर कर्नाटका भायर सरता कितें आपले उदक वाचोवपाक कितें जाल्यार तेंच उदीक आमकां येता. आमचे हक्काचें उदीक तें. आमी भीक मागिना कर्नाटका कडेन. आमी कर्नाटका कडेन भीक मागिना, आमचे हक्काचें उदीक मागता. जे आमचे थंयसून व्हांवून आमची जनवरां, शेतां, रानां, दोंगर सगळ्यांक जे उदीक मेळटा कितें तें म्हादईचें उदीक. आयज गोंयराडे भायर येतात आनी मरतात उदका खातीर. कित्याक तर त्या जंगलांनी उदीक ना आतां. म्हादई तेंच्यांनी डायवर्जन, अर्दी म्हादई डायवर्ट केल्लेली आहा तेंच्यांनी. कितें हत्ती भायर सरतात, वाघ ना म्हणटा. ह्यो मळेवाड ह्यो तुका दाखयता. गोंयचो एक नेबरींग तालुका महाराष्ट्राची मळेवाड. हांगा डेली वाघ दिसता रातचो. रेडये वाघ दिसता. कितें मिस्टर विश्वजीत राणे फॉरेस्ट मिनिस्टर वच मरे आनी मातसो थंयसर राव रातचो. तुका तेंचे फॉरेस्ट ऑफिशियल आहात न्हू ते वाघ दाखयतले. 2 वाघ वांगडा दिसतात. कितें नाजाल्यार म्हाज्या वांगडा हांवूय दाखयता तुका. कित्याक तूं वाघ महाराष्ट्रान दितलो, कर्नाटकान दितलो म्हूण तांकां तूं बॉर्डर घालूंक शकना. कितें हो संवसार म्हटल्यार तेंचो एकूच. तांकां बाबड्यांक गोंय, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आंध्रा खबर ना तांकां. कितें ते बाबडे भोंवपाक ते खंय सगळे कडेन पावतात ते. आनी तूं जो म्हणटा वाघ ना न्हू, ते जमिनी वाचोवपाक तुमचे जमिनी, तुमी ते जंगलान जमिनी आहात न्हू तुमचे, ते वाचोवपाक तुमी म्हणटा टायगर रिझर्व नाका. क्लाउड आल्वारिसान बाबड्यान इतलें हें करून टायगर रिझर्व हाडून दिलो. क्लाउड आल्वारीस आनी नॉल्मार आल्वारिसान तरी पूण तुमी परत कोर्टान गेले. कसले आशे गेले? लोकांक जाय टायगर रिझर्व जालो जाल्यार आमी म्हादई वाचोवपाक शकता. आनी काळाची गरज आसा आयज म्हादई वाचोवपाची. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन एक नम्र विनंती करता, म्हादई वाचोवपाक एक जावया. आमचें उदीक, आमच्या हक्काचें उदीक आमकां जाय आनी हेंच उदीक आमच्या फुडल्या पिळगेक जाय म्हणून भायर सरया आनी म्हादईचो लढो चालू करया. आयज कर्नाटका करता जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. आमी भायर सरोन तेच्या म्हादई खातीर झगडपाक जाय. देव बरें करूं. तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आलेली कर्नाटका वचोन थिंगा दाखोवपाक की खरेंच तुमी सारके सिरियस आहा म्हणून. पूण आयज तुमी कित्याक वचोंक ना थिंगा येवन बॉम्ब मारून कोलो व्हायचो. पळय काही गोष्टीचे आमकां खूब लेट कळले आसा. आमकां पयलीं कळोंक नासलें, तेंच्यांनी आमकां लेट कळयले आनी लेट कळयच्या हितून आमकां वचपाक मेळोंक ना. आमी त्या खातीरूच आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. जर तर बेळगांवचे सगळे डायवर्शन करपा खातीर अपोज करता जाल्यार आमी कित्याक ना. आमी आयज खरें म्हटल्यार एकूच तुका सांगता, आयज हो प्रश्न जर सॉल्व जातलो आसलो, टायगर रिझर्व केल्लो जाल्यार सगळ्यांचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आसलो. पूण टायगर रिझर्व कित्याक करिना हे? कारण कितें? विश्वजीत राणे सांगता किंवा तेजी घरकान्न सांगता म्हणून आज हे गव्हर्मेंट आयकता कितें? हे सरकार जें आसा तें कोणाचें? कर्नाटकाचें काय गोंयचें सरकार जावन आसा? आमी थंय बॉम्ब मारता. आमी इतले भोंवले. म्हाजो पांय फ्रॅक्चर जालो तरी सुद्दां मोटरसायकल घेवन हांव भोंवलो. कोणा खातीर भोंवला? हे आमच्या गोंया खातीर भोंवला न्ही. आयज एक सरकारान खरें दोळे उगडूंक जाय आसले. बदामी सारक्या मनशाक तुमी दवरताले. आमी जेन्ना बॉम्ब मारली तेन्ना तुमी काडलो तेका मरे. प्रश्न आहे कितें जालो तुका? आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसली. येस सपोर्ट दाखोवपाक. पूण ही ऑपॉर्च्युनिटी तुमी गमयली न्हू. ना गमोवंक ना अजून. आमी स्टार्ट केला आनी आमी परत एकदां तांकां हांगा हाडटले आमी आमी हे करतले. आमी उलोवप केला आमी तांकां हिंगा हाडपाचें. आमकां लेट जाला. आमकां लेट कळ्ळा. आमकां खूब लेट कळ्ळा. म्हाका इतलें खबर नासलें. म्हाका राती कालूच कळ्ळा सगळें. हांव गडबडीन कांय जालें. प्रोग्राम कितें आसलो पळय तो आमकां लेट कळलो.
आनी तेज्या उपरांत आमचो कितें आसलो पळय तो प्रॉब्लम 11 साडे 11 तुमकां सांगलें. तो तुमचं आता तुम्ही म्हणता तुम्ही करपाचे आहात ते केन्ना करतले? तुका सांगता हांव रोखडोच. आमी हें करपा आतां तेंचे इंटच आहा कडेन ते उलोवप कडेन इंटच आहा ऑलरेडी त्या कडेन हें केल्ले कडेन उलयल्ले कडेन आहा आनी आमकां ते सपोर्ट दिवपाचे आहा. आतां आमी करूंक ना हीच आतां टायगर रिजर्वाची तर कर्नाटका तर ऑपॉर्च्युनिटी मेवली ते एका दिसा भितर तेंचें काम करताले नो हे कोटाक गोंयचे नासले. हिंगा आमी फुडें खंय तरी फाटीं उरल्या कित्याक आमचो गव्हर्मेंट म्हादयच्या हेचेर सिरियस ना आनी ताका लागून त्यो ज्यो पळय ह्यो दिल्ली ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली कोर्टान पळय ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली ती कोर्टान ती चॅलेंज केली. सो हितून आमकां गोवा गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट ना ह्या म्हादयच्या विशयाक लागून. तर हेकाच लागून आमी आतां परतून आमी पावल घालतले आनी जे पळय अपोज करतात कर्नाटकान पळय अपोज करतात त्याच आमी बाराबरी कर्नाटका आनी गोवा एकठांय जावन आनी महाराष्ट्राचे आमकां एकठांय जाल्ले कडेन आहा हे तिगे घेवन आमी हिंगा मिटींग घेतले. तुमकां हांव सादी गोश्ट सांगता. जर तर टायगर रिजर्व जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर दिली 3 म्हयन्याच्या भितर करात जर टायगर रिजर्व जाल्ले आयज बेळगांवचे लोक सुद्दां भायर सरचे नासले. कारण टायगर रिजर्व हे सगळ्यांक ब्रेक मारना सारको कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटाक आसलो. पूण आमचो गव्हर्मेंट सुशेगाद रावला. आमच्या गव्हर्मेंटाक काँक्रीटचे जंगल करूंक जाय. जे आयज वाघेरी आहा तो आयज विश्वजीत राणे आतां जागो जाला वाघेरी वाचोवंक जाय म्हणून. खरें म्हटल्यार जर तेणेंच टायगर रिजर्व केल्लो न्ही आयज हे सगळे प्रश्नचिन्ह पडला तो विश्वजीत राण्या कडेन. विश्वजीत राण्यान खरो आपले दाखोवंक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपले कडेन आसा खातें आसा म्हटल्यार पूण तेणें दाखोवंक ना. कारण कितें तेजो विचारा तांकां जाय वोटींग जाय तांकां एनकरेजमेंट केल्ल्या मनशांचेर ते वांटोवंक जाय. अरे म्हाका सांगा 2 जाण 40तले 2च कॉन्स्टिट्युएन्सी नाका म्हणटा जाल्यार 38 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार कितें करता ते उठोवंक जाय आसले तेचे लोक उठोवंक जाय आसले. खरें म्हटल्यार आयज प्रत्येक लोकांनी उठपाचें आहा 38. तुमी 70 तुमचे गोंय न्ही 70 तुमचो फात न्ही तुमच्या बापायचो. हांव सरळ ही भाशा उलयता विश्वजीत राण्या कडेन. कारण विश्वजीत राणेन आयज कितें करता न्ही ते प्रत्येक गोश्ट आमकां कळटा. प्रत्येक खात्यान तुमचें हें मरे आयज लॉ अँड ऑर्डर खंय पावल्लो आसा तो पळया मरे. आयज सीएमान खंय आवय 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 म्हटलें जाता. अरे आवय म्हटल्यार तूं काम करा मरे बाबयानो. तुमकां आमी दवरला रे कित्याक? ही लोकशाही जावन आसा. आयज दूधसागर थंय हें जाल्लो कमी जाल्ल्या उदक म्हणून सांगता ते. दूधसागरान आयज उदक ना कित्या खातीर? म्हादय खातीर जाल्लें आसा. आयज आमची वॉटर बॉडीज आमची वॉटर ड्रेनेज सगळी आयज काबार जातली ह्या म्हादय खातीर. हो विचार केला तुमी? हो विचार करण्यासारखी गोष्ट जावन आसा. सत्तरीन खंय तरी कडुसे म्हणून रेव काडप चालू आसा इलिगल. थंय म्हादयचेर खंय तरी अत्याचार जाता म्हाका दिसता आनी थंय तुमी वचून कित्याक आवाज दिले? बरोबर कडुशा हितून आमी फाटल्या दिसांनी आयकल्लें की एक बायलूय थंय मेल्ली कारण रातची कितें बायल ती रेव काडपाक गेल्ली. मागीर तेंच्यांनी थोड्यांनी कित्याक गव्हर्मेंटाक आमच्या खूब जाणांक हें आसा की बाणस्तारी जेन्ना एक बायल बसली रोखडोच दादलो केलो भितर ही अशीच मेल्ल्या मनशांचो जागे करता खंयचे कपडे धुता म्हणून सांगता रातची कपडे धुवून वचोंक नासली रातचे ती खरें म्हणल्यार रेव काडून गेल्ली. हे एका टीव्ही चॅनलान हाडलेले ही बातमी. खरें वायट दिसता. आयज हे चोरया काडटा आनी थंयचे कोण तरी भायले गोंयचे भायले येवन थंय काडटा आनी आमच्या गोंयकारांक ते मारहाण करता. खरें म्हटल्यार आयज कडुशा सारक्या सरकारान हेजर विचार करूंक जाय आसलो. आमी एक्टिविस्ट करतलेच. आमकां जाय म्हणून आमी करतलेच आनी गव्हर्मेंटाचो जे गव्हर्मेंट सुशेगाद न्हिदलेलें आसा हेजेर खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी बंधन करूंक जाय म्हणून आतां परत ते रेव काडपाक सुरवात केल्ली आसा. हेवूय आमकां कळ्ळें आसा. तें जाल्यार भायले तेंचे ते गांवचे लोक न्हू भायले येवन ते रेंव काडटात आनी जोरी तर भायले तर गांवचे तर हें करीत जाल्यार तांकां ती दादागिरी करून तांकां धांवडा येता. ही आमकां म्हायती मेळिल्ल्या कडेन आहा आनी हेचेर आमी मागीर फुडें कितें करूंक जाय कोणाक कंप्लेन दिवंक जाय तें आमी हें करतले तेजेर दखल घेतले. म्हादय अभियान फाटली कितलींच वर्सां सावन हे लढो दिता. तुमी तुमचे त्यांच्या बरोबरीन वयतले काय आमी सगळे कडेन वयतले. जे कोण म्हादय खातीर झगडटले तेंच्या कडेन आमी उबे रावतले. एकूच सांगता कित्याक आमचो काय problem मेंटर जाता? आमचो गुरू आमचो सर्वस्व म्हणजे तो राजन बाबकेरकर. हेच्या पयलीं हांवें गव्हर्मेंटाक सुद्दां सांगलां म्हाजो तुमी खंयचो व्हिडिओ पळय आतां सुद्दां उलयलां हांव की तुमकां जमाना राजन केरकराक दवरा कारण राजन केरकर म्हणटा तो आमचो मेंटर जावन आसा. तो वायल्ड लायफ बोर्डाचो मेंबर आशिल्लो ताका थंयसून काडून उडयला या विश्वजीत राणेन. आमी उलयला ही गोष्टी आमी जाणूंक जाय कारण तो आपल्या स्वता खातीर ना तेणें आपले अर्द्यावर लायफ काबार केले ह्या म्हादय खातीर किंवा ह्या पर्यावरणा खातीर. त्या मनशाचो तुमी आदार घेयात ताका तुमी बसयात आनी करात. आयज खरी गरज आहा राजन बाब केरकराची. तांकां इतलें सांगलें तुमच्या खुर्चेचेर हें येवचो ना म्हणून दावो करचो ना राजन बाब केरकर. हें हांव गॅरंटी तुमकां दिता. राजन केरकरान सांगलें आपूण राजकारणांत केन्ना येवचोच ना म्हणून आनी राजन केरकर इतली तरी विश्वास दवरा. हांव सांगता तुमकां तेजी हांव गॅरंटी दिता तुमच्या खुर्चेचेर कसो आळ येवपाचो ना. राजन केरकराक घ्या आनी म्हादयचो प्रवास फुडें करात. म्हादय आमकां वाचपाची गरज आसा. राजन बाब
तुम्ही काँग्रेसूय म्हणजे सेवा दलाचे तुम्ही हय, मुख्य आहात. ती बरोबर. तर आता एक प्रश्न येता की काँग्रेस जी पयली बॉम्ब मारताली जेन्ना BJP कर्नाटकान आलेली तेन्ना आयज काँग्रेस उगी आहा म्हणून ह्या विशयाचेर म्हादईच्या विशयाचेर ना. तेच्या बाबतीत तुका कितें म्हणपाचें ना कोण तुका ना कितें- ना कित्याक लागून त्या टायमार विरियाटो जायते प्रोग्राम विरियाटो केले. बाबान पयलींच सांगले विरियाटो बाब आमचो नेवो कॅप्टन विरियाटो जो नेवो आमचो खासदार जावन आसा तेंच्यांनी जर सांगले तांकां व्हडलेशें एक्सपिरियन्स ना आयज तूं हो प्रश्न घालून आसलो श्रीपाद नायक कित्याक उलयना काय म्हणून श्रीपाद आयज- पळय. ना 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 आयकय श्रीपाद आयकय नायकाक तुम्ही BJP राव, जेन्ना राव, पळय, आयकय BJP लोकांनी आयकय घालो. आयकय श्रीपाद नायक हो 6 वर्सां भाऊ आमचो भाऊ म्हणून येता भाऊ केन्ना दोन उलयता विरियाटोन कितें सांगलें ताका आमी तिगूय जाण एकठांय जावया सदानंद तानावडे हो BJPचो प्रेजिडेंट जावन गेलो ताका प्रश्न विचारपाचो आहा कारण तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावपाचो विरियाटो कितें सांगता आमी सगळे एकठांय जावया आनी आमी थंय उलोवया 3 खासदार आमी जाग दिवया ह्या हेका कोणाक सेंट्राक पण ते काम करिना आयज ते प्रल्हाद जोशी म्हणजे कोण तो बसलेलो आहा तेज्या आयकता आनी तेज्या आयकून हो बदामीक दवरता हें कितें पूण आमी पळय हांव कितें म्हणटा जाणा तूं? काँग्रेस कर्नाटकान आहा. हय तूं समज काँग्रेसीन तुका कर्नाटकान सांगलें बाबा तुमचें बंद करा म्हणजे जाल्यार बंद जाता न्हू. हय बरोबर आतां इतलें सांगू तुका ते सगळे मरे एकटे जाता काँग्रेस BJP सगळे जाण पार्टी कर्नाटकान एकटे जाता आनी ते एकटे जावन लढयता आमी कितें करता ना तो विरियाटो आहा तो आनी कोण आसा तो अमित पाटकर आसा म्हणून आमी ताका हें करता लेखिना कारण आयज हे लेखिना आनी हांव कित्याक घेतला न्ही हो मुद्दाम हांव सेव म्हादय सेव टायगराचो कन्व्हेनर आसा आनी म्हाज्या वांगडा खुबशे BJPचे लोक आसा म्हाज्या वांगडा आजीचे लोक आसा म्हाज्या वांगडा काँग्रेसचे लोक आसा म्हाज्या वांगडा बाकीच्या पार्टीचे गोवा पॉलिटिचे लोक आसा जेणे आमकां हेल्प केल्लो आसा त्या खातीर म्हाका हें सगळें घेवचें पडटा हांव ते म्हाका खबर आहा काँग्रेस पार्टीचे घेवंक जाय हांव सेवादळ चीफ ऑर्गनायझर म्हणून हांव घेवंक शकता पण हे बाकीचे मागीर तुटतले म्हाजे म्हाका सगळ्यांक एकठांय करून वचपाची गरज आसा म्हाजो फक्त एकूच लढो आसा तो कर्नाटकाचेर आहा म्हाज्या गोंयकार भावांचेर ना किंवा गोंयकारचे खंयचोच ना इवन प्रमोद सावंत सुद्दां फाल्यां सकाळीं हांव तेच्या वांगडा रावतलो कित्याक म्हादय म्हाका जाय म्हणून गोंयांत एकूच पार्टी आहा म्हणटा पळय ती आनी ती पार्टी जावन आहा GPVP GPVP गोवा प्रॉपर्टी विकास पार्टी किंवा आनी हा? खंयची पार्टी घेतली आता लीड करता हे सगळे पळय आहा तूं ते सगळे ह्या पार्टयेचे भागीदारी आहा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर